गोयचे दायज राखपाक तरणाट्यांमदी जागृताय जावपाक लागून गोय सरकारान नुस्तेमारी खात्या वतीन 2 ते 4 फेब्रुवारी मजगती एक्वा गोवा मेगा फिश फेस्टिवलाची 7वी आवृत्ती पणजे कांपालार घडोवन हाडटात। फुडल्या वर्सा मेरेन फिशरीज ऑफ सायन्स कॉलेज करपाचे आश्वासन मुख्यमंत्र्यान कार्यावळीचो बावटो हुबयतना दिला। पणजे कांपालार गोय सरकाराच्या नुस्तेमारी खात्या वतीन 2 ते 4 फेब्रुवारी मजगती एक्वा गोवा मेगा फिश फेस्टिवल जातले, अशी माहिती पत्रकार परिशदेन निळकंठ हळणकारान दिल्या। ह्या महोत्सवान विंगड तरेच्या नुस्त्यांच्या प्रकारांचो आस्पाव आसतलो। सगळ्यां खातीर ही कार्यावळ उक्ती आसा। तशेंच हो महोत्सव गोंयांत खास करून तरणाट्यांमदी जागृताय करपाक सरकार घडोवन हाडटात। गोयचे दायज दाखोवपी कांय लोककला सादर जातली। सो आता मेगा फिश फेस्टिवल ह्याच्या पण सर कितले दीस आसतले? मेगा फिश फेस्टिवल वर्सा प्रमाणे 7वें एडिशन आणि 7वें एडिशन आता 2, 3, 4 फेब्रुवारीक आसतलें। आमचें इंटेंशन हे अवेरनेस लोकां पर्यंत वचूंक जाय, कारण ही इंडस्ट्री जी आहा ही दर्या पुरती मर्यादीत उरूंक ना। लँड फिशींग आणि आमचे गव्हर्मेंटाचे सेंट्रल गव्हर्मेंटान आनी स्टेट गव्हर्मेंटान खुबश्यो स्किमी आहा, खुबशे ट्रेनिंग दिवपी आमचे कडेन फॅकल्टी आहा। तेन्ना ही लँड फिशींग आनी दोंगरांक बिंगरांक सगळ्यांक ही करूंक जाता। ही दर्याक जाय तसो गरज ना आणि हेजी मागणी सदांच आसतली आणि हे सस्टेनेबल आसल्या दर्यान आसल्या कारणान ते करूं शकना। पूण एज ए टेक्नॉलॉजी नवी वापरीत जाल्यार लँड फिशींग आमी करूंक शकता। हे ट्रेनिंग कॉलेजच्या भुरग्यांनी जावं बाकी कोण डिप्लोमा डिग्री केल्ले आहा जांकां इंट्रस्टेड आहा सर्विसे पेक्षा हे हाका प्राधान्य दिवपाक जाय आणि हे तांकां सहजपणे हाताळून आपल्या घरांच्या फॅमिलींच्या लोकांचो मदत ते थोडंफार घेऊन हे बऱ्यापैकी तांकां इफेक्ट हे जातलो, रिजल्ट गावतलो। म्हणून आमी ह्या माध्यमांत जास्तीत जास्त ही इंडस्ट्री वाडोवपा खातीर हे प्रयत्न आसता। कितके स्टॉल जावन आसतले? नाही, स्टॉल मॅक्झिमम आता एरिया आमी घेतला पळय पुरो आहा तेच्या पेक्षा जास्त आसतले। पुरो आमचे कडेन लायव्ह फिश पण नासले, तेवून लायव्ह फिश पण आसतले, गॅलरी आसतलीच पूण लायव्ह फिश पण आसतले। म्हणजे आमकां दाखोवंक जाय की नुस्तें दर्यानूच न्हय दोंगराक सुद्दां जातलें। सेंट्रल गव्हर्मेंटाचे कशें ST कम्युनिटीक म्हणून 50% सबसिडी आहा। मोठ्या प्रमाणात फिश हे आज एक्सपोर्ट जाता आणि ते बी प्रोसेस करून एक्सपोर्ट जाता आणि इट इज अ बिग इन्व्हेस्टमेंट। तशें पळोवंक वचत जाल्यार गोंयांतल्यानूय बी फिश खूप मोठ्या प्रमाणात एक्सपोर्ट जाता। जे गोंयांतल्यान गोंयकार फिश जे खायना ते गोंयकार फिश एक्सपोर्ट करता आणि आज ते इंडस्ट्री कडेन पयलीं पळयता आसतना एक म्हणजे प्रॉफिटेबल इंडस्ट्री म्हणून पयलीं पळयनासले, बट नाव इट इज अ व्हेरी मच प्रॉफिटेबल इंडस्ट्री। आणि आफ्टर द एडवान्स टेक्नॉलॉजी म्हाका दिसता ज्या इंडस्ट्रीत पयलीं पोल्युशनूय जातालें बट आतांच्या घडीक खूब एडवान्स इनोव्हेशन जाल्ल्या कारणान पोल्युशनूय बी खूब प्रमाणात कमी जाला। गोंयच्या लोकल भुरग्यांनी एक तर BSc इन फिशरीज सायन्स शिकचे आमची इच्छा गोंयकार म्हणजे गोंय सरकारची। आमी एग्रीकल्चर कॉलेज सुरवात केली, आमी BSc इन वेटरनरी कॉलेज सुरू करपाचे आसा आणि इन लॉंग रन इट इज अ बॅचलर इन फिशरीज सायन्स कॉलेज हे बी गोंय सरकारचे सुरू जावचे हाच्या खातीर आमचो प्रयत्न आसा। गोवा 365 खातीर विन्संट रोजारियो, गौतमी गांवकार आणि संगीता ओली।